2 दिसां पयलीं मुरगांव तालुक्यांत भारतीय जनता पार्टीचे म्हणजे ह्या येता त्या इलेक्शनाक म्युनिसिपल कावन्सिल इलेक्शनाक आमी पुरस्कृत केल्ले सगळे कॅन्डिडेटांची नांवां वाचपा येता हॉटेलान आमचे अध्यक्षान डिक्लेअर केल्ली. त्या प्रमाणे आयज त्याच्यानंतर पहिल्या दिसा आयज 5 तारखेक आमचे 1 ते 9 जे कॅन्डिडेट आहा म्हणजे माझ्या मतदारसंघाक लागता ते फॉर्म सुरवाते सगळ्यांनी एकदा करपाचें काय ठरवूंक नासलें, पण आमच्या मतदारसंघात सांगता ते जशें गेल्या वेळा आमी केल्ले तशेंच ह्या फावटी 9 कॅन्डिडेटांक आयज आमी फॉर्म भरपाक धाडलेले. त्या प्रमाणे ही नांवां त्या दिसा डिक्लेअर केल्ली तशीच 1 नंबरार मंजुषा पिलनकर, 2 दयानंद नायक, 3 कृणाली मांद्रेकर, 4 दामोदर कातकर, 5 दामोदर नायक, 6 प्रजय मयेकर, 7 रामचंद्र कामत, 8 मुरारी बांदेकर आणि 9 तनुजा सावंत. आज माझ्या वांगडा सगळे कॅन्डिडेट फाटल्यान आमच्या वांगडा आमचे अध्यक्ष संजय भाई सातर्डेकर. आत्ता फॉर्म भरून येयल्यानंतर आमी तुमकां पयले फावट एड्रेस करता. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, आमचे सगळे मंडळाचे सगळे आमचे सपोर्टर्स, वेल विशर्स सगळे एकदम हे फावटी मुरगांव भितर म्युनिसिपालिटी आमची जावची ह्या उद्देशान आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक जशें पयस डिक्लेअर केल्ले तशें आमी भारतीय जनता पार्टीची टीम सगळे आमचे 25 जिखून येवपाक लागून आमी प्रयत्नशील आसतले. तातूंत म्हाज्या मतदारसंघांतले जे 9 आहा तो रोल हांवें घेतला, हांव आनी आमचे अध्यक्ष संजय भाई. आनी 23 तारखेच्या इलेक्शनाक आमी बऱ्यापैकी मतांनी आमी 9 जिखून हाडटले. हांव परत सांगता आमी 9 जिखून हाडटले अशें म्हटल्या उपरांत फक्त नांवाचीच जबाबदारी आमची अशी न्ही, हे म्हाजे सकट आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आमचे तालुक्यान बसयल्ल्या सगळ्यां कडेन दुसऱ्या पद्दतीन तेंच्या खातीर पार्टीच्या कॅन्डिडेटा खातीर काम करप हे अध्यक्षान आमकां सांगलां. तेचे आमी बऱ्यापैकी नोंद घेतल्या, त्या भाशेन आमी काम करतले.